हेब्रेवांक बरयलोले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, देवा लागीं मनशाचो संबंद सांबाळूंक तांचे खातीर पातकां पासत दानां आनी योद्न समर्पूंक जण एकल्या महायाज्ञिकाक विंचून नेमतात. तो आपुणूच ओसोक देखून नेनारपणांत आनी चुकींत जियेतात तांचे तो चुचुरे करूंक शकता. ह्याच पासत पोज्जेच्या पातकां खातीर तो योद्न भेटयता तेच परी आपल्याय पातकां पासत ताणें योद्न भेटोवंक जाय. हो मान कोणेंच आपणाकूच घेवंक जायना. आरोना परी देवान ताका आपोवंक जाय. तेच परी क्रिस्तानूय महायाज्ञीक जावचो मान आपणाकूच घेवंक ना, पूण जाणें ताका हो मान दिला ताणें अशें म्हणलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आज जल्म दिला. तेच परी आनीक एके सुवातेर ताणें ताका अशें म्हणलां, मेल्कीसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासना सासनांक. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जिजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां गळोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताची भक्ती पासत देवान ती आयकली. आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका सोपूर्ण केले उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्या सगल्या सोडवणीचें कारण जालो. आनी देवान ताका मेल्कीसेदेका परी महायाज्ञीक म्हूण पाचारलो. देवाचें उतर हें. देवाचें बोड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, मेल्कीसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासना सासनाक. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें. म्हज्या उसऱ्या हाताक बस, तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तळा घालतां. जबाब, मेल्कीसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासनाक सासनाक. सियोनातावन सर्वेस्पर राज पदवेची बेटकाय तुज्या हातांत दिता. तुज्या सोत्रूं वयर राजवट चलय. जबाब, मेल्कीसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासना सासनाक. जल्मातावन तूं राजा, पवित्रायेन पोरजोळीत, फांत्या आदीं दोवा वरी तुका हांवें जल्म दिला. जबाब, मेल्कीसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासना सासनाक. सर्वेस्परान सोपूत दिला. दिल्लें उतर तो बदलचो ना. मेल्कीसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासना सासनाक. जबाब, मेल्कीसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासना सासनाक. उद्गार. देवाचें उतर जिवी आनी सुडसुडीत. ते ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारखिता. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदम जोआंचे शीस आनी फारिजेव उपास करताले तेन्ना कांय जाणांनी येवन ताका म्हणलें, जोआंचे शीस आनी फारिजेवांचे शीस उपास करतात, पूण तुजे शीस करिनात.
तें कशें? जेजून तांकां सांगलें, लग्नाच्या पावण्यांनी न्हवरो तांचे सांगाती आसो पर्यान उपास करूंक जाता जायत. तांचे सांगाता न्हवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना. पूण न्हवऱ्याक ताचो मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास करतले. पोरण्या वस्त्रांक कोणूय आवळोंक नासलोल्या नव्या लुगटाचो कोपो मारीत जाल्यार नवो कोपो पर्यान पोन्नो वस्त्रांची सुतां ओडून भायर सरता आनी फालो ओदीक व्हडलो जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या दाब्यांनी कोण भरिना. भरलो जाल्यार सोरो दाबे फोडटलो आनी सोऱ्याचो आनी तसोच दाब्यांचोय इबाड जातलो. ना, नव्या सोऱ्याक नवे दाबे. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, देवान ताका आपोवणें दिवंक जाय. नियाळाक आदार आमचो एक केंस लेगून तुज्या हुकुमा शिवाय माथ्यावेलो ना पडटा. गायनाच्या जेल्यांतलो गीत Q2 हें गीत तुमी आयकलां आसतलें. ह्या गितान देवाची पदवी येवजण आमकां पळोवंक मेळटा. देवान आपले पदवेन आनी येवजणेन हो संवसार रचलो आनी दर एकल्याक काळा काळी आपले मिसावां दिवन पाठयलीं. देव आमकां आपोवणें दिता व दिवंक जाय अशें आयचे पयले वाचपांत आमकां मेळटा. देवान आमकां एक कार्य वो एक आपोवणें दिवन ह्या संवसारांत धाडल्यात. जेजूक आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत आमची सोडवण करूंक धाडलो. जेजून देवाचो पूत जावनूय बापाची खोशी करूंक जियेलो. आमी मनशां ह्या संवसारांत जियेतना आमचे लागीं जें कितें आसा, जावन गिरेस्तकाय वो बरी नोकरी वो आनी कसली पदवी, हें सगळें आमकां देवान दिलां. हें विसरून व्हडपणान जियेतात. आपूण सगळें जाणा, आपणा सारको आनी कोणूच ना असलें मन घेवन आमी जियेल्या. देवा मुखार ल्हान जावचे बदलेक व्हडपणान जियेल्या. आयज आमी सगळें व्हडपण सोडून देवाचे येवजणे प्रमाणें जिवंक आमकां आयतें मन आनी काळीज मागुया आनी ल्हानविकायेन जिवंक वावुरया. तूं आयज आमचो थाराव जावन दी देवाचें आपोवणें वळखून ताचे पदवेचेर आनी येवजणेचेर पातयेवन ल्हानविकायेन जिवंक वावुरया.